रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव्ह सोसायटीज ब्रेस्ताराक गोवा डेअरीच्या स्कॅमाचेर निवाडो दिवपाचो आशिल्लो। सीएचे समितीन दिल्ले रिपोर्टा वेल्यान ही कायदेशीर संचालकांचेर कारवाय सुरू जाल्या। रजिस्ट्रार निकाल दिता म्हूण कळटनाच कांय डायरेक्टर हायकोर्टात पावले, तांकां खंय कंप्लेनीची कॉपी दिल्लीच ना। डेअरीचे विजयकांत गांवकर आनी कांय संचालक हायकोर्टांत। डेअरीच्या स्कॅमाच्या रिपोर्टांतले कांय डॉक्युमेंट संचालकांक दिवंक ना। रजिस्ट्रारान सगळे डॉक्युमेंट दिनासतना जाप घेतल्या आनी निवाडो दिवंक सोदता। सरकारान कोर्टाक सांगलें तें अशें, इन्क्वायरी रिपोर्टांतलो संबंदीत मजकूर कारणां दाखय नोटीशी बरोबर संचालकाक धाडला। संचालकांक फकत इन्क्वायरी रिपोर्टाच्या कागाळीची प्रत दिवंक नाशिल्ली। संचालकांक ब्रेस्तारा कागाळीची कॉपी दितले। कागाळीची कॉपी संचालकाक मेळटकीच एका सप्तकाक जाप दिवपाची। संचालकांच्या जापे उपरांत रजिस्ट्रार निवाडो दितलो। फिलपॅक मशीन, आयस्क्रीम प्लांट, कॅटल फीड प्लांट, दुधाची भायल्यान पुरवण, स्टाफाची भरती असले गैरवेव्हार सीएच्या चौकशेत दिसल्यात। प्रुडंटानूय हे गैरवेव्हार हे पयलीं एक्सपोज केल्यात। सीएच्या रिपोर्टा वेल्यान सहकार रजिस्ट्रारान कायदेशीर एक्शन सुरू केल्या। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।